समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बे भरीत परबी दीत। हांव गौरीश परवामोणकर, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर। मंत्रिमंडळात नव्यान आस्पावन घेतिल्ल्या मंत्र्यांक चवथीच्या मुहूर्तार दिली खाती। दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम खातें, बंदर कप्तान आनी वजन माप खातें, जाल्यार रमेश तवडकराक मेळ्ळे आदिवासी कल्याण, खेळ तशेंच कला आनी संस्कृती खातें। घराघरांनी गणपती विराजमान, जाणटे नेणटे धरून सगळ्यांनीच मोठ्या उमेदीन गणरायाक दिलो येवकार। गोंयकार चवथीच्या मुडात। बेतोड्या निरंकालच्या कातकरी समाजान पुजलो गणपती। दर वर्सा आसतली 11 दिसांची चवथ, पूण ह्या वर्सा आर्थीक भार पेला नाशिल्ल्यान 5 दिसांचेरूच भागयतले उमेद। म्हापशा पार्किंगेच्या वादांतल्यान बस्तोडेच्या तरणाट्यान पार्किंग घेवपी भुरग्याचेर केलो सुरी हल्लो। हल्ल्या उपरांत घडणूक थळावयल्यान काडलो पळ। हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्यांचेर आजिलोत उपचार चालू। रेल्वे स्टेशनांच्या नुतनीकरणा खातीर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान दिल्या आर्थीक मजत। पर्यटन खात्याच्या आधारान कोंकण रेल्वेन मडगांव, करमळी आनी थिये रेल्वे स्टेशनाचें केलां नुतनीकरण। पालयेची एक अस्तुरी शिल्पकलेच्या बळग्यार चलयता संवसाराचो गाडो। शिल्पकलेच्या वेवसायांत घोव आनी भुरग्यांच्या मजतीन शैलेजा नायक जाल्या आत्मनिर्भर। आनी आतां खबरो विस्तारांत। मंत्रिमंडळात नव्यान आस्पावन घेतिल्ल्या मंत्र्यांक चवथीच्या मुहूर्तार खाती वांटून दिल्यात। नव्यान घेतिल्ल्या मंत्र्यांक खाती वांटून दिवपाक राज्यपालान मान्यताय दिल्या। अपेक्षे प्रमाण दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम, बंदर कप्तान आनी वजन माप खातें दिलेले आसा, जाल्यार रमेश तवडकर हांकां आदिवासी कल्याण, खेळ तशेंच कला आनी संस्कृती खातें दिलेलें आसा। नव्यान घेतिल्ल्या मंत्र्यांक खाती वांटून दिवपाक राज्यपालान मान्यताय दिल्या। मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतल्या उपरांत 7 दिसांनी दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां खाती मेळ्ळ्यात। अपेक्षे प्रमाण दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम, बंदर कप्तान आनी वजन माप खातें दिला, जाल्यार रमेश तवडकार हांकां आदिवासी कल्याण, खेळ तशेंच कला आनी संस्कृती खातें दिला। दुसरे वटेन सुभाष फळदेसाय हांचे कडले पुरातत्व आनी पुराभिलेख खातें काडून तांकां नव्यान तयार केल्ले उदका पुरवण खातें दिला। तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे कडले गृहनिर्माण खातें बदलून तांकां संग्रहालय आनी राजपत्र ही दुसरी खाती दिल्यात। चवथी निमतान आयज फाल्यां सुटी आशिल्ल्या कारणान परवा अधिसुचोवणी येवं येता। सर, आयज तुमकां म्हणजे वेगवेगळी खाती आयज तुमकां सीएमान दिल्लेली आसा, सो ताजेर सर तुमचें कितें मत आसा, कितें म्हणटले? नाही कशें आसा, काम करप हो म्हजो एक स्वभाव। त्यामुळे हांवें मंत्री जावपाची अपेक्षा केला आनी खंयची खात्याची अपेक्षा केली ना, पण जी खाती मेळ्ळी आसा ताका जस्टीस दिवप आनी पब्लिकाचेर सर्व करप हें म्हजें काम आसा। आनी त्यामुळे हाजे पयलीं हांवें स्पोर्ट्स हँडल केल्ले आसा, हाजे पयलीं हांवें ट्रायबल हँडल केल्ले आसा, आनी आर्ट आनी कल्चर तशें पळयलें जायत न्ही। कल्चर प्रोटेक्ट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आमी लोकोत्सव आनी बाकी सगळ्यो गजाल करता, आनी तो म्हजो मूळ स्वभाव आसा। त्यामुळे तिनूय खाती आसा न्ही, तांकां जस्टीस दिवपाचे कडेन हांव प्रयत्न करतलो आनी लोकां भितर एक सर्वसामान्य मनशा भितर ती तिनूय खाती वतली ह्या दृश्टिकोनान हांव प्रयत्न करतलो। ओके सर, आमी जर पळयलें जाल्यार कला अकादेमीचेर खुबशे सर म्हणजे प्रश्न उपरासताले, ताचेर सर तुमी कशें पळयतले? आतां तुमचे कडेन येयला ते खातें। म्हणजे कला अकादेमी जर आयले त्या वेळाचेर तो विशय त्या वेळाचेर त्या मंत्र्यान किंवा त्या लोकांनी हँडल केलो, बरोबर काय न्ही? की हांव तातूंत कशा पर्यंत दुरुस्ती हाडूंक शकता, कितें बाबा तातूंत बाबा कितें जालें, कितें जावंक शकता, ह्याच हांव प्रयत्न करता। सगळ्यात पयलीं सगळे गोंयकारांक आनी खास करून मडगांवकारांक गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा। गणपती येता आसतना तुमच्या घरांत सूख घेवन येवं आनी सगळ्यांनी दुःख वता आसतना घेवन वचूं अशें हांव गणपतीच्या देवळांनी प्रार्थना करता। सर, इतले इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो मॅडम, तुमगे प्रायोरिटी कितें आशिल्ली? हांव 5 वर्सां चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, ताचे पयलीं 8 वर्सां पावर मिनिस्टर, आनी प्रॅक्टिकली सगळे पोर्टफोलियो हांवें तशें हँडल केले आनी एफिशियंटली हँडल केले। सो म्हाका तशें पोर्टफोलियो कशें काम करप, कितें करप हें सगळें खबर आसा। ताका लागून म्हाका तसो व्हडलोसो डिफरन्स जायना, पूण जे पोर्टफोलियो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून ताणें म्हाका जे अलॉट केले तातूंत हांव सिन्सियरली काम करपाचो प्रयत्न करतलो आनी ताका जस्टीस दिवपाचो प्रयत्न करतलो। खंय कितें कमी आसा, कितें आसा तें सोदून काडून तें
काम बरें करप, लोकां पर्यंत पावोवप अशें म्हणजे एक्चुअली हे प्लॅनिंग तशें आसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयकारांची उमेदीची परब म्हटल्यार चवथ. गोंयभर घराघरांनी तशेंच सार्वजनीक स्थळांनी गणपती विराजमान जालेले आसा. मंगलमुर्तीचो जय घोश करीत माराण्यांच्या गडगडाटात गणपतीक लोकांनी येवकार दिलो. कोणागेर 1.5 दीस, कोणागेर 5 दीस जाल्यार कोणागेर 7 दिसाचो गणपती आसा. घालुया खुशाल भरीत खिणांचेर एक नजर. बुधवारचो दीस गोंयच्या भक्तां खातीर उमेदीचो आनी खुशालकायेचो दीस थारलो. ज्या खिणाची आमी वर्सभर वाट पळयतात त्या विघ्नहर्ता गणरायाचो बुधवारा आगमन जालें. पळयात लाडक्या गणरायाच्या आगमनाचे खुशालभरीत खीण. देवताभ्यो नमः. पाद्योपाद्यं समर महागणदेवताभ्यो नमो नमः. हस्तो अर्घ्यं समर महागणाधिपतये नमो नमः. आचमनीयं समर महागणपति देवताभ्यो नमः. शुद्धोदक स्नानं समर्पय महागणाधिपतये नमो नमः. आहे असं फुल गणपती या पायाकडे ठेवा. महागणपती देवताभ्यो नमो नमः. पंचामृत स्नान. आनी हे पणजे वाठारांतले श्री गणेशाचे आगमन आनी त्या उपरांत केल्ली प्राण प्रतिस्थापना. वर्स पद्दती प्रमाण पणजे पुलीस स्टेशनांत आल्तिना वयल्या GRPत मळ्यातल्या मारुती मंदिरात तशेंच पणजे गार्डन स्क्वेरा कडेन हे पळयात कांय देखावे.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मरड म्हापशा रिजीम प्लाझा कॉम्प्लेक्सात पे पार्किंगेच्या वादांतल्यान बस्तोडेच्या भुरग्यांनी पे पार्किंग घेवपी दोग तरणाट्यांक बरेच बडयले. ह्या हल्ल्यात पार्किंग घेवपी दोगांक बरीच दुखापत जाले. तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकेनी वाड जायत आसा. म्हापशा दिसा उजवडा पार्किंगेच्या वादा वयल्यान कांय तरणाट्यांनी पार्किंग घेवपी दोगा जाणांक बरेच बडयले. म्हापशा बाजारात चवथीचे सामान घेवपाक आयिल्ल्यान एकल्यान नो पार्किंगेत गाडी पार्क केल्ली उपरांत पे पार्किंग करपी भुरग्यान ताका गाडी काडपाक सांगिल्ल्यान तांचे मदीं बाचाबाची जाली. तांचे मदलो हो वाद उपरांत झगडेचेर पावलो. बस्तोडच्या तरणाट्यांनी आनीकूय भुरग्यांक आफोवन पार्किंग घेवपी दोगांक बरेच बडयले. ह्या झगडे उपरांत दोगांक बरीच दुखापतूय जाल्या. तांचेर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. मैं बोला गाड़ी सीधे करके लगाओ, बीच में लगा के जा रहा था. हाँ. तो मेरा एक लड़का था उसमें, वो बोला भाई गाड़ी साइड में लगा. गाड़ी साइड में नहीं लगाया, उसको मार बैठा. मैं गया भाई क्या हुआ रे? तो बोला यार गाड़ी लगा के हम जा रहे फिर मारे हैं. तो गाड़ी लगा के तो सब तो वापिस आएगा सर. उसके बाद मेरे को चाबी डाल दिया इसमें. सर आता आम्ही कितें सांगपाचें, आमचे 10-15 वर्सां पयलीं अशें नासलें गोंयांत. झगड्यो जायत आसल्यो, तोंडाक तोंड लागा. पूण अश्यो येता बाबा तो विचार आमकां मनीस जाता बाबा तूं ताका कित्याक मारलें म्हणून तूं सुरी काडटा आनी पोटान घालता. रावला कितें गुंडा राज मरे. पुलिसाक कळयलें? पुलिसाक इन्फॉर्म केला सर. इन्फॉर्म केलें. हे खंयचे भुरगे म्हटले दोग जाण सगळे बस्तोड्याचे भुरगे. आमकां नांव खबर ना सर. नांव खबर ना. ते खंयची गाडी घेवन येयलेले, कोण येयलेले ते? फसिनो घेवन येयला. ताजो नंबर दाखयलो तुका. हय फसिनो घेवन. आनी कितले एजीचे भुरगे आसले हे? तुका 18 to 25च्या भितर आसा ही गाडी. 18 to 25 त्याच्या भितरले भुरगे आसा. अच्छा. आनी कितें सुरी आसली? हय सर. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. बेतोड्या निरंकाल फाटली कितलीशींच वर्सां राबितो करून आशिल्ले कातकरी म्हटल्यारूच वानर माऱ्यांचो अंदू 5 दिसांचो गणपती आसा. वार्षिक तांचो 11 दिसांची तांची चवथ आसताली. मात अंदू म्हारगायेक लागून फक्त 5 दीस ते चवथ मनयतले अशें कातकरी समाजाच्या लोकांनी सांगलें. बेतोड्या निराकालचो हो कातकरी समाज चवथीक लागून पुराय गोंया जशें उमेदीचें ल्हार आसा तशेंच उमेद ह्या समाजा लोकां मदीं आसा. ह्या समाजान वर्स पद्दती प्रमाण मोठ्या उमेदीन गणपती पुजेक लायला. कातकरी समाज दर वर्सा 11 दीस गणपतीची सेवा करता. पूण ह्या वर्सा म्हारगाय इस्पा भायर वाडिल्ल्यान आर्थीक भार पेलना जाला. ताका लागून तांणी 5 दीस गणपतीची सेवा करपाचें थारायलां. फाटलीं 3-4 वर्सां कातकरी समाजाचे लोक कोल्हापूरच्यान गणपती हाडटाले. मात ह्या वर्सा आर्थीक भार पेला नाशिल्ल्यान ह्या लोकांनी बेडशीट दोडा मार्गाच्यान गणपती हाडला खंय. गणपती मातशे दीस वाडोवन दवरताली. त्यो न्हू कितें जालें सगळे सामानाचे वाडलेले आसा आनी तितले आमचे कडेन पयशे ना. ताका लागून 5 दीस दवरले. आमी चड दीस दवरनात. 2 आसा ते 1.5 दिसाचे आसा. आनी एक आमचो वाटपी चौगात्री आसा तो 5 दीस दवरला कित्याक सामान तितले आमचे कडेन ना. 5 दीस दवरताले वर्सान वर्स आमी 7 दीस 11 दीस अशें दवरताले. हे वर्सा आमकां म्हारगाय चड वाडली म्हणून आमी दीस मातशे देंवयले. तितले आमचे कडेन जायना. सो म्हारग सगळे वस्तू म्हारग आसा. वस्तू म्हारग जाले. आसा तितले वस्तू म्हारग जाले. नाल म्हणून कपडे म्हणून कितें आसा तितले वस्तू म्हारग जाले म्हणून तितले वर्सां आमकां आतां भुरगे हांकां तांकां कपडे हाडप. मागीर गणपती कितें सामान 120 लोक आसा तांकां जेवण जाय. दिसा 50 किलो तांदूळ जाय तांकां. तितले आमचे कडेन जायना. मातशे कमी रेट आसले तेन्ना मातशे ते दवरपाक मजा येताली. आतां ह्या वर्सान 5 दीस दवरता. 5 दीस. मुर्ती अंदू कोणी हाडली? आमी मुर्ती आमी हाडली हितून साकून बेडसी साकून हाडली. बेडसी कोणी स्पॉन्सर्ड केल्ली? ना कोणी करूंक ना. आमी हाडली. निरंकाल बेतोडा हांगा जे वानरमारी जमातीचे लोक रावतात तेंच्यांनी कांय म्हयने पयलीं 11 दीस गणपतीचें पुजन करपाचें ठरयिल्लें. पूण बाजारांत वाडलेल्या म्हारगाई ही तांकां ह्या वर्साक त्रासदायक ठरलेली आसा आनी तेंच्यांनी अंदू फक्त 5 दीस गणपतीची सेवा करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. वाडलेली म्हारगाय तांकां खूब त्रासदायक ठरता आनी तांकां तें परवडना.
म्हणून तेंच्यांनी 11 दीस येवजी 5 दीस सेवा करपाचो डिसिजन घेतलेलें आसा. 5 दीस ते दररोज हांगा जेवण करतात, भाजी तशेंच बाकीचें जें कितें लागता तें तेंच्यांनी खरेदी केल्लें आसा. पूण जे सगळे एकठांय येवन ते हांगा पयशे काडून हे उत्सव आसा तो साजरो करता. पूण ह्या वर्सा तेंच्यांनी बेडशीसून एक मुर्ती हाडलेली आसा, तिकाय खर्च तेंच्यांनीच केल्लो आसा. पूण 2-3 वर्सां पयलीं तांकां कोण तरी ही मुर्ती स्पॉन्सर करतालो आनी कोल्हापूरच्यान ते हाडून दिताले. निरंकलच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. रेल्वे स्टेशनांच्या नूतनीकरणा खातीर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान आर्थीक मजत येवजणे खाला कोकण रेल्वेक 25 कोटी रुपयांचें अनुदान दिलां. हो निधी वापरून कोकण रेल्वेन मडगांव, करमळी आनी थिये ह्या तिनूय रेल्वे स्टेशनांचें नूतनीकरण केलां. पळयात पुराय बातमी. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान आर्थीक मजत येवजणे खाला कोकण रेल्वेक 25 कोटी रुपयांचें अनुदान दिलां. ह्या निधीचो वापर करून कोकण रेल्वेन मडगांव, करमळी आनी थिये रेल्वे स्टेशनाचें नूतनीकरण केलां. 25 कोटींतले 12 कोटी रुपया मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या नूतनीकरणा खातीर वापरल्यात. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर मल्टी स्टोरेज पार्किंग प्रकल्प, पार्किंग सुवातेचें रुंदीकरण तशेंच हेर कामां केल्यात. थिये रेल्वे स्टेशनाचेर सर्क्युलेशन एरिया, मल्टी स्टोरेज इमारत तशेंच रेस्टॉरंट आनी हेर सुविधा उबारल्यात. जाल्यार करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर बर्ड ऑब्झर्वेटरी डेक, रेस्टॉरंट तशेंच बर्ड वॉचिंग गॅलरी बांदल्या, अशी माहिती कोकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाटके हांणी दिली. ते भायर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक्झिक्युटीव लावंज, नवो फूट ओव्हरब्रिज बांदला म्हूण घाटके सांगता. मडगांव स्टेशनात सर्क्युलेटिंग एरिया आसा, टोटली रिवॅम्प केला, रिडेवलप केला आमी. ती एक मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची एक स्कीम आसा, सेंट्रल फायनान्शियल असिस्टन्स टू सेंट्रल एजन्सीज. त्या स्किमी खाला आमकां एक 25 कोटी ग्रांट मेळिल्ली. तातूंतल्यान आमी 3 स्टेशनाचेर काम केलां, एक मडगांव, दुसरें करमळी आनी तिसरें थिवी. तर मडगांव स्टेशना खातीर जवळपास 12 कोटी आमी खर्च केले त्या फंडांतल्यान, आनी हो सगळो एरिया आमी डेवलप केला. तातूंत पयलें आसतलें की टोटल पार्किंग सगळें चेंज जाला. त्या शिवाय जे स्टेशनार पॅसेंजर्स येतात किंवा भायर वतात तांच्या खातीर एक कवर्ड पॅसेज दिला. त्यानंतर मल्टी लेवल पार्किंग बांदलें. हे सगळें आयलां ते ह्या स्किमी खाला आयलां. तशेंच थिवीम स्टेशनार सुद्दां सर्क्युलेटिंग एरिया आमी हें केला, बरी डेवलप केलें. आनी थंय एक बिल्डींग बांदल्या, जाचे भितर एक्झिक्युटीव लॉन्ज, रेस्टॉरंट अश्यो फॅसिलिटीज दिल्या आमी. आनी करमळी स्टेशनार प्लॅटफॉर्म 2 एक बर्ड ऑब्झर्वेटरी डेक केला, जो जवळपास 85 मीटर लांब आसा. आनी तातूंत एक रेस्टॉरंटूय दिला, कॅफेटेरिया दिला, आनी ताका एक गॅलरी आसा ज्या जाग्यार बसून जे बर्ड वॉचिंगान इंट्रस्ट दवरतात ते बसून थंयच्यान जे मायग्रेटरी बर्ड्स करमळी लेकान येतात ते पळोवंक शकतात. तर अशें आमी ते सेंट्रल स्किमी खातीर स्किमी अंडर आमी हे सगळें डेवलपमेंट केलां. त्या शिवाय मडगांव स्टेशनार आमी एक्झिक्युटीव लावंज एक हे केला, रिसंटली हे केला. आनी जो स्टेशना समोर जो तुमी आतां नवो फूड कोर्ट पळयला ते एक्चुली बस स्टँड एरिया आशिल्ली. तो आमी ती अशीच स्पेस आयडल आशिल्ली, त्या खातीर आमी ताचो फूड कोर्टान कन्वर्ट केला. एक ओल्ड आमचो फूट ओवर ब्रिज आसा तो फक्त प्लॅटफॉर्म 1, 2, 3 आनी लास्ट प्लॅटफॉर्म. ताच्या मदीं आनी एक प्लॅटफॉर्म आयला 4 and 5. ताका कनेक्ट करपी एकूय फूट ओवर ब्रिज नाशिल्लो, त्या खातीर आमी एक नवो फूट ओवर ब्रिज बांदला. एका सायडीक रॅम्प दिला आनी एका सायडीक लिफ्टीचें प्रोविजन केलां. आनी त्या शिवाय जे सिनियर सिटीजन ऑर फिजिकली डिजेबल्ड बी आसात तांकां यूज करपा खातीर आमी एक बॅटरी ऑपरेटेड कार, बग्गी म्हणटा आमी ताका, ती चालू केल्या सेवा. आनी ते नॉमिनल चार्जीस 50 रुपीज पर पॅसेंजर अशें चार्ज करतात. सध्या हांगच्यान बसीक एक प्रॉब्लेम येता कोकण रेल्वेच्यान, मेन म्हणजे बस स्टँडाक कनेक्ट. तुमी कदंबाक बेश कितें? आमी बऱ्याच वेळा रिक्वेस्ट केल्या पूण अजून तांचे कडल्यान प्रतिसाद येवपाचो आसा. कोंकण रेल्वे हॅज बीन कंटिन्युअसली कंडक्टिंग इंटेन्सिव टिकेट चेकिंग ड्रायव्स, नॉट ओनली इन द ट्रेन्स बट एट द स्टेशन्स एज वेल. So to curb these unauthorized passengers traveling without tickets or in higher class, etc., we have been doing this ticket checking drives.
In this financial year, that is from April 2025 till date, totally 3,765 ticket checking drives were conducted at stations as well as in trains, and 40,602 cases of unauthorized irregular travelers were detected, and amount of rupees 2,37,11,000 was recovered from them towards penalty. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. मुंबय गोंय महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात. फाटलीं कांय वर्सां जालीं ह्या रस्त्याची सामकी वायट स्थिती आसा. ह्या महामार्गा वयल्यान गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्या गाडयांची येरादारी सुरू आसता. मात रस्त्याच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान पावसांत रस्त्याची स्थिती आनीकूय वायट जाल्ली आसा. एक कलाकार केन्नाच उपाशी मरपाक शकना. कला मनशाक जगयता, ती ताका सशक्त करता अशें जायते लोक खूब फावटी उलोवन दाखयतात. हाचेच एक देख म्हटल्यार पालयेची फामाद शिल्पकलाकार शैलेजा नायक. तिणें आपल्या शिल्पकलेंतल्यान वेगवेगळ्यो प्रकारच्यो कलाकृती तयार केल्यात. ह्यो कलाकृती ती विकता आनी हाचेरूच ती आपलें पोट भरता. पळयात पुराय बातमी. पालये पेडणेची शैलजा नायक फाटली 40 वर्सां सावन वेगवेगळ्या प्रकारच्यो कलाकृती तयार करता. सुरवेक शैलजा आनी तिचो घोव खंय गोंय हस्तकला महामंडळान कलाकार म्हणून काम करताली. कांय वर्सां उपरांत तांणी ह्याच क्षेत्रांत आपलो स्वताचो वेवसाय सुरू करपाचो विचार केलो. 1997 ह्या वर्सा ह्या जोडप्यान भावकणवाडो पालये स्वताची कार्यशाळा उबी केली. शैलजा आनी तिच्या घोवा वांगडाच तांच्या भुरग्यांनी लेगीत ह्या वेवसायात तांकां हातभार लायलो. इतलेच न्हय तर तिणें जायते जाणांक रोजगार लेगीत उपलब्ध करून दिल्यात. खंय आमी शिल्प तुमी पळयल्यात ते 1997 पासून हांगा आमी स्टार्ट केला. सो पयलीं आमी म्हजो मिस्टर विठू नायक हो आर्टिस्ट, हो गोवा हँडीक्राफ्टान काम करतालो. सो मागीर हांवूय आसलें गोवा हँडीक्राफ्टान. सो मागीर आमी दोगांयनी चिंतलें की चल आमकां दोगांयक ही कला बरी येता. सो म्हणजे सगळे होल अँड सोल जे मूळ घालप आनी कितें आसा ते सगळे कला आमकां येता. तर आमी कित्याक आमच्या गांवांत वचून ही कलेचो यूज करचो न्हू अशें चिंतून आमी दोगांय जॉब सोडलो आनी आमी 1997 आमी हांगा भावकणवाडो पालये हांगासर आमी येयली. सो आमकां पयलीं म्हणजे हे करपा खातीर आमचे जे डायरेक्टर आशिल्ले गोवा हँडीक्राफ्टाचे NN फट्टे तेणें आमकां सपोर्ट केलो की म्हणपाक लागलो तुमी बरी कलाकार आसा, एक तुमचे स्वताचे तुमी नांव तयार करूंक शकता, कोणाक तुमी रोजगार दिवंक शकता अशें म्हणून तेणें आमकां सांगलें. म्हणून आमी मागीर स्वताचे हे आमी स्टार्ट केले. आमी जेन्ना सुरवात केली 1997 तेन्ना हांगासर भावकणवाडो पालये हांगा वाट पासून नाशिल्ले आमच्या वाड्यार येवपाक. अशा परिस्थितीन आमी हे सुरवात केल्ली हांगासर. पण त्या टायमाचेर आमची भुरगीं आमच्याच गांवांतली जवळ जवळ 30 भुरगीं म्हाज्या कडेन कामाक येतालीं. हांवें तांकां रोजगार दिलो स्टार्टिंगाक सुरवात. आनी मागीर हळूहळू करून मागीर आमी ग्रामपंचायतीक कॉल करून मागीर आमकां रस्तो येयलो आमच्या घरा पर्यंत. आता ह्या वर्सांनी तर ह्या 5 वर्सांत सामके बरेच झाले. पण पयलीं आमी म्हणजे 20 वर्सां म्हणजे 10 वर्सां पयलीं आमी खूब त्रास काडले. आनी जी भुरगीं म्हाज्या कडेन कामाक आशिल्लीं आमच्या हांगासली वाड्या वयलीं गांवांतलीं तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. खंयच्याय कामाक सुरवात करचे पयलीं मनशा भितर प्रामाणीकपण म्हत्वाचो. हे शैलजान आपल्या जिणेंतल्या प्रवासांतल्यान दाखोवन दिलां. ती आपल्या कार्यशाळेत सकाळी 8:30 ते सांजे 5:30 वरां मेरेन काम करता. सणा प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती ती आपल्या कार्यशाळेत तयार करता. हे खातीर लागपी साहित्य गोंयांतच उपलब्ध आशिल्ल्याचे शैलजा सांगता. सध्या माती मातशी म्हारग जाल्ल्यान गिरायक सामान घेवपाक फाटी फुडें जाता. पूण आमी सर्वसामान्यांक परवडपा सारख्या दरांत ह्यो कलाकृती विकतात अशेंय तिचें म्हणणें. हे जे साहित्य म्हणजे आमकां मशिनरी ना लागना, मशिनरी लागना, फक्त आमकां एक व्हील लागता स्वताचे व्हिलाचे करपाक. पण चडशें आमचें काम हे
हँडमेडूच आसता. सो ताका लागून ही जी गणपती आमी करता जो आमचे बाकीचे जे वर्क करता डिझायनर ते पॉटरी वर्क आमकां क्ले आमकां जी माती मेळटा ती हांगा मांद्र्या मेळटा अवेलेबल आसा. हय पयलीं आमकां आमी बिचोलेसून हाडटाले आतां आमकां मांद्र्या अवेलेबल आसा. पण ही गणपतीची माती सेम तीच माती गणपतीची माती तीच आमी ती डिझायनर यूज करता. पण कशें आसा पयलीं सवय आशिल्ली माती. आतां कितें जालें की मातयेकाराक कळ्ळें की हे बाबा लोक व्हरून माती यूज करून म्हाका दिसता कितें तरी खूब पयशे कमयता वेगवेगळे कडेन इन्कम जाता. सो ताका लागून आतां माती सुद्दां ट्रक म्हणजे 17,000 18,000 अशे जाल्लेले आसा. हय इतले ताका लागून ते आमकां परवडना. परत मागीर काथो आसा तो आमचो शिवोलेसून आमी हाडटा आमचे सडयांसून तो लागता. मागीर प्लास्टर लागता आमकां ते आमी पणजेच्यान हाडटा. जे वस्तू हे रॉ मटेरियल आसा न्ही ते अवेलेबल आसा. पण आतां ताचो रेट वाडला ताका लागून कितें जाता आमी जेन्ना एक्झिबिशनाक वयता खंय आमचे कडेन लोक ऑर्डर दिवपाक येता सो तांकां मातशें मातयेचें म्हणटा मातशें चड प्रायस कशें दिसता. पण आमी चड लायना कित्याक तर आमचे ते रॉ मटेरियलाचे ते पयशे सगळे आमी इन्क्लूड करूनच मागीर तेचो रेट लायता. जिणेंत कश्ट केलें जाल्यार ताचें फळ बरेंच मेळटा अशें म्हणटात. फाटली कितलीशींच वर्सां त्रास काडून शैलजाची ही कला विदेशांत लेगीत पावल्या अशें कळटा. गोंयांत तशेंच गोंया भायर तिणें प्रदर्शनां आनी कार्यावळी लेगीत आयोजीत केल्यात. ह्याच निमतान तिका विदेशांत वचपाची एक संद मेळिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. ह्या क्षेत्रांत एक बरो फुडार आशिल्ल्यान तरणाट्या पिळगेन ह्या क्षेत्रांत देवपाची गरज आशिल्ल्याचें शैलजा सांगता. आमी गोंयांत तर ऑल ओव्हर गोंयान आमी प्रदर्शनूय केला प्लस आमी प्रोग्राम ट्रेनिंगूय केला सगळे. आणि गोंयाच्या भायरूय ऑल ओव्हर इंडियेक सगळ्याक म्हणजे राजस्थान दिल्ली म्हणू नाका जयपूर म्हणू नाका सगळ्याक चंदीगड म्हणजे जे आमचे गोवा हँडीक्राफ्टान जंय जंय प्रोग्राम केला सूरजपूर केला हरियाणा थंय थंय आमी पावला. आणि दुसरे म्हणजे भायर वचपाचे म्हाका हे हालींच म्हाका चान्स पडलो जे आमचे काथा एंड कॉयर आसा हँडीक्राफ्टाचे म्हाका मॉरिशस व्हेले. सो म्हाका खूब अशें म्हणजे व्हडले भाग्य कशें दिसलें की हांव खरोखरच अजून वचोंक नासलें भायर. सो तेंच्यांनी म्हाका ही खूब मोठी संदी दिली आणि थंय वचून आमी आमचे जे प्रोडक्ट करता ते आमी दाखोवपाक व्हेले. प्लस आमी माती व्हरून तांकां आमी शिकयले. 4 दिसाचे प्रोग्राम आसले. पूण ते महाराष्ट्र भवनान ऑर्गनायज केल्ले ताका लागून आमी थंय पावली. तांकां ते हांव काथा एंड कॉयराकूय देव बरें करून म्हणटा कित्याक सांग लायफान एक खंय तरी हांव भायर गेल्ल्या भशेन म्हाका एक उमेद अशी मेळ्ळी. म्हाका दिसता कितें सांग पळय माती ही आमची अवेलेबल आसा जी शेतांतली माती ती प्लास्टरूय मेळटा इजिली काथोय आमच्या गोंयानूच मेळटा. ज्याच्या कडेन जर खरोखरच एका भुरग्या कडेन हे आर्ट म्हणजे जी कला आसा तर तेणी खरोखरच शिक्षण घेवचें शिकपाचें पण ह्या कलेन खरोखरच तेणी उतरपाचें. कित्याक सांगता आयज आमी झिरो हेतूनसून शुन्यासून जे आमी आतां तुमकां हे दिसता ते जग आमी निर्माण केले शुन्यासून कितेंच नासले. तर अशें म्हाका दिसता की शिकलेलो भुरगो आयज भुरग्यांक आवय बापायचो सपोर्ट खूब आसता. तर तो भुरगो कितें तरी आनीक व्हडले इन फ्युचर करूंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.